आरजीपी युतीच्या विरोधातना आम्ही डिफेक्टर्सचा आड आसात। युतीक फुडें सरिल्ल्या पक्षांनी फुटीराचे संदर्भात आपले मत स्पष्ट करचे म्हूण आरजीपीन आपले मत मांडिल्ले। आता गोवा फॉरवर्डाचे स्पष्टीकरण। That the candidate concerned is Prashant Naik. Isidore Fernandez has been taken into the party to ensure the victory of Prashant Naik, who is not a defector, who is originally the founder member of my party. He is also a man who has been in public life much before the RGP or the Goa Forward Party came into existence. So it is not a nobody. It is surely a somebody, and who deserves to be there. But why are we coming together? We are coming together to defeat the BJP. To defeat the BJP, you cannot only come with theoretical knowledge. Practically, you have to defeat them. I have defeated the BJP 3 times. And I have not defeated them by any match fixing. The candidate against me has now become the president of the BJP state unit. डिफेक्टर्सांक लागीं धरचे ना, लोक तांकां तांचो जागो दाखयतले, काँग्रेस फुडारी उलयले। There's a discussion, the Goa Forward Party, I will not comment, that is up to them. But I believe that the Congress has given a very clear message that any sort of defector will not be tolerated. This is something, whether directly, indirectly, Congress will not tolerate such type of defectors. We are very clear about it. You see, Congress Party not only now, but 2022 इलेक्शनांतल्यान our stand is clear. जे कोण डिफेक्टर आसा, ज्या लोकांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केलो, असल्या लोकांक काँग्रेस पार्टी टिकीट दिवची ना आनी थंय तांकां फ्युचरय ना. दीस स्टँड हॅज बीन क्लियर्ड बाय आवर लीडर राहुल गांधी ऑल्सो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। करंजळे एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात नवो ट्विस्ट आयला। पुलीस रामाची कास्ट सर्टिफिकेट तपासतात। रामा म्हणटा सर्टिफिकेट दाखयल्ली। रामाचो ताचेर सोशल मिडिया पोस्ट। कास्ट सर्टिफिकेट व्हेरिफिकेशन जाल्या उपरांत मागीर सेक्शन्स आहा पळय ते एड जाता एफआयआरान आनी ताच्या नंतर मागीर प्रोसेस स्टार्ट जाता आनी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट जाता आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या उपरांत चार्जशीट जाता. सो आतां कास्ट सर्टिफिकेशन व्हेरिफिकेशन करता पळय ते म्हणटा म्हाका दिसता फोकस आमचो खंय चेंज जावपा ना. फोकस म्हणटा तो जे हांवें नांवां दिल्लीं 2 म्हयने ऑलमोस्ट कितें पॉलिटिशियनाची नांवां घेतलेलीं त्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी सर्टिफिकेट जी आसा पळय व्हेरिफिकेशन तें 2 म्हयने पयलीं जाल्लें आसतलें. सो तुजें म्हणणें की इशू आनी डायवर्ट जावपाचें ना, जे आहा ते रायट एंगलान वचपाक जाय म्हणटा नांवां दिल्या तेच्या पयलीं म्हणटा म्हाका आज पर्यंत जे पॉलिटिशियनाची नांवां घेतलेलीं तेंचे हांव आतां चालूच आहा म्हाजें वाचप हें चार्जशीट. आय हॅव गॉन थ्रू फ्यू पेपर्स इन फॅक्ट. म्हाका खंय तेंच्यांनी त्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन केलां अशें दिसता. मायनिंग वाठारांतल्या शेतकऱ्यांनी मायनिंगाक लागून शेती सोडली, मात लामगांवच्या मयेकार फामिलीच्या कार्याची देख घेवपा सारकी. मयेकार फामिलीन परत शेत पिकयला. पयलीं वांयंगान करी मागीर अळसाणा वयले सायटी हेचे उच पळय दिसता ते सायडीन अळसाणा पेरी रोपो बी सगळें लायता, भाजी घालता, रोपो लायता, सगळो जिनस करता, अळसाणा पेरता. पयलीं पेक्षा आतां कितें त्रास जाता? म्हणजे आतां उदकाचे त्रास सगळेच प्रॉब्लेम आहा. मागीर दुसरें पीक जायना. आमी पयलीं वांयंगान करी हेका वांयंगान आतां जायना. आतां 10-15 वर्सां जाली वांयंगान बंद. शेत हें उदक ना. पयलीं कितें आमी वांयंगान करी न्हू, सरदार कमी जाल्यार वांयंगानार आमकां भरपूर भात जाय. मागीर ते मायनींग लागून पाणी बंद जालें. मागीर आमकां करूंक गावना. आमी अशें परतें वयर चडोवन उदी घाली पळय आमी तें चालूच दवरला. आमी बंद करूंक ना. माती ही सगळी काडलेली पयलीं तेजे मेरेन फुडें बसून ती मागीर परत माती येयली म्हणून लोकांनी काडकेरीच सांडली. कसली माती ती? ही मायनी वयली पाणया बरोबर ते मळ कहो ये आनी ती माती सकयल देवा. तशी आमची बी तशीच जाल्ली. ताका लागून तेंच्यांनी भात जायना बरें म्हणून मागीर ते सांडले लोकांनी. आयज लामगांव म्हटलें जाल्यार फूल गांव हो शेतां म्हणटा ती फूल कंप्लीट 2 टायमाची शेतां जाताली पयलीं. आतां
जशें आमच्या जाणट्यांनी पयलीं ती जी माती आसलेली भितून जी डिपॉझीट जाल्ली सीट ती आमच्या थोड्याशा पाटान आसलेली ती काडली आनी थंयसर शेतां करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कांय भाटकार मुणकारांक विश्वासात घेनासतना जमीन विकतात अशा गजालींचेर आळो घालपाचो सरकाराचो यत्न. मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळीक उलयलो. व्हडली जागा आसा एखाद्या भाटकाराची आनी मुणकार भितर रावता आनी मुणकार रावता पळय न्ही तेणी अजून मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना, बट ताजें मुणकाराचें घर म्हणजे आमच्या मुणकारियल एक्टाच्या प्रमाणे ताका तें एलिजिबल आसा जाल्यार अनलेस एंड अंटील भाटकार मुणकाराक सेटल करिना तो पर्यंत भाटकाराक ती जागा विकूंक मेळची ना. म्हणून मुणकाराची सेटलमेंट पयली करची पडटली. अकॉर्डिंग टू द मुणकारियल एक्ट ताका जी जागा जितकी मेळटा ती जागा ताज्या ऑफिशियली ताज्या नांवार करून दिवची पडटली. देन तेज्या उपरांतूच तो ती जागा विकूं शकता. आतां भाटकार केन्नाच नवो जावचो ना. ओरिजिनल भाटकाराकूच म्हणजे ती जागा जी आहा ही आपल्या मुणकाराक सेटल करून दिवची पडटली. एनी हाव तुमी कशेंय सेटल करा. तुमची जागा जर 10,000 स्क्वेअर मिटर आसात आनी ताका जर ती अकॉर्डिंग टू हीज एक्ट ताका 300 स्क्वेअर मिटर येता जाल्यार तेणी ताका पयलीं म्हणजे फ्रॉम आवर मामलेदार किंवा मुणकारियल एक्टा प्रमाणे ताका रायटिंगान तो ताका लँड पार्सल्स तितको दिवचो पडटलो त्या घराच्या सयत आनी ताका सेटल केला म्हणून सांगचो पडटलो. ताज्या उपरांतूच उरलेली लँड जी आसा ही भाटकाराक विकपाक मेळटली. कांय लोक खंय पयशे घेवन म्हजे घर येवजणे आड कोर्टात गेल्यात असो थोमणोय मुख्यमंत्र्यान मारलो. बरेच जाण आमचे ह्या विशयाचेर कोर्टात गेल्ले आसा. आतां कोणाच्या पोटान कित्याक दुखता हें म्हाका खबर ना. जाल्यार कितें थोडे जाण जे कोर्टाक आपूण वचूंक शकूंक ना म्हणून दुसऱ्यांक फुडें काडल्या. थोडे जाण आतां पयशे घेवनूय कोर्टान वचूंक लागलेले आसा आनी ते गोंयकारांच्या हिताच्या विरोधात आसा. म्हजे घर येवजण फकत 6 म्हयन्यां खातीर उक्ती आसतली. 4 ऑक्टोबराक सुरू जाल्ली 2 एप्रील 2024 निमणो दीस. दीस इज म्हणजे फर्स्ट अँड लास्ट प्रोविजन म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी सर्क्युलर काडला तेन्नाच्यान 6 म्हयन्याच्या भितर तुमचो फॉर्म इन जावपाक जाय आनी फॉर्म इन जाल्या उपरांत इट इज अ गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण म्हज्या घराच्या अंतर्गत तुमकां लँड कायदेशीर करून दिवपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोनापावला आनी म्हापशेच्या दरोडो केशी उपरांत बायणा आनीक एक डेकॉयटी केस घडली. अजून कोणाक अटक ना. सागर नायक हे ते राती जखमी जाल्ले. तांकां हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिलो. ताचे उपरांत ते खासा प्रुडंटा कडेन उलयले. घरान म्हाका बसपाक ते ब्लडाचे ते दाग बी पयल्यारूच म्हाका ते घरान वचचें दिसना. म्हाका भंय दिसता. चली बी म्हजे सांगता बाबा नाका थंय नाका भावागेर रावया. आतां हांव त्या खातीर हांगाच रावला. सद्याक म्हाका भंय दिसता घरा वचपाक. पोलीस कंप्लेंट करेगा और मारेगा आनी आमकां सगळे बांदले आनी मास्क बी खंयचे फार्मास्युटिकल मास्क तांचे. एक कटर आसलेलो प्लस एक येदो व्हडलो रॉड आसलेलो लोखंडाचो नायफ आसलेलो तांचे कडेन. आयस्क्रीम बी सगळे फ्रिजातले आयस्क्रीम बिस्क्रीम सगळो घेवन गेला तो. उदक बी पिवन गेला फ्रिजात. गोंयची व्हडली आनी एकदम मेजर डेकॉयटी जाली ती हांगा बायणा. सागर नायक आनी ताजे घरान ही घटना घडली. ताजेर आर्म्ड हल्लो जालो. तो जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज जावन घरा आयल्लो आसा. सुमार ही बायल आनी चली व्हडले व्हडले बोवाळ मारपाक लागली आनी हांव न्हिदला थंयच्यान हांव उठून पयलें अरे सागर उठ 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 उठ. बायल आनी म्हाका भुरगीं चली उठयता. हांव उठलो. उठूंक म्हाका हांच्यांनी दिवना कसोच. आनी रॉडाचे रॉड म्हाका 10 नियरली 7-8 पयले रॉड मारले हांच्यांनी. तकलेर मारत रावले. म्हाका हांव अनकॉन्शियस जालो तरी सुद्दां म्हजे सायडीक आसलो एकटो मनीस. तो म्हाका असो घट्ट धरून हांगा ब्लेड लायत आसा. पळय ब्लेडी मार्क आसा. ब्लेड मारत आसा म्हाका सगळे. आनी म्हाका ते चली बॉम्ब मारता. बॉम्ब मारले आमी चोर 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 खंय आवाज येता भायर आयकूंक काय ना. लातींनी मारले हाका आनी म्हाका घबा घब. हांव जाला जाम. चावी दिना तो मारेगांवर आनी चावी दिना म्हणल्यार आनी मारलो हांच्यांनी. पाड पडू व्हरू हांच्यांनी कितें जाय ते व्हरू. मागीर लास्ट हाणें चावी दिली आपली आनी हात बांदले म्हजे पांय बांदले तोंडाक हें बांदले नक्षत्राक बांदले आनी बायलेक बी म्हजे बांदले आनी बांदून ते गेले. मागीर हांव म्हणा ते गेले म्हणपाक लागले. तितल्यान नक्षत्रान आमकां सोडयले. नक्षत्रान सगळे आमकां हें केलें नाल्यार आमी थंयच मेल्लेले. बाल्कनीत गेले आनी बोवाळ व्हडल्यान चोर 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 कोण ते बोवाळ मारता. आनी पुलिसांक फोन मारलो. पोलीस पेट्रोलिंग इतली फास्ट की रोखडी विदीन नो सेकंड पावली सकयल. पूण कितें केलें ते फक्त सीसीटीव्ही पळोवपाक उरले. समज 2 गाडयो समज भायर सरलेले न्ही ते इजी मेळपाचे. सगळ्यांचे पुलिसांक नांवां दिल्या तुमी पळया. कित्याक म्हजे सगळे चडशे विश्वासू मनीस 10-15 वर्सां म्हजे कडेन काम करपी हांव तांचे नांव बी घेवंक शकना. तिनी एक भयानक म्हळ्या भशेन एक काळी रात येता पळय तशी ती एक आमगे जिवनाक आयिल्ली. गरीब म्हळ्यार जाता की हाजे कडेन कांय भांगर ना म्हळ्यार जाता यू शूड नॉट वेअर अँड यू शूड नॉट डिस्प्ले युअर सेल्फ. करार म्हण दवरा अशें दिसता. या माय हजबंड इन माय फॅमिली इज विथ मी
प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. South Goa was left in shock after back-to-back kidnapping cases involving 5 minor boys were registered this week in Mainakurtri, Margaon and Vasco police stations. South Goa was left in shock after back-to-back kidnapping cases involving 5 minor boys were registered this week in Mainakurtri, Margaon and Vasco police stations. A few days ago, Margaon police first registered a case of a missing boy from Margaon. Soon after, a second case was filed involving the alleged kidnapping of an 11-year-old boy and a 14-year-old boy from the same family. Mainakurturi police also registered a case of a missing minor boy in their jurisdiction. Similarly, Vasco police registered a case regarding the alleged kidnapping of a 14-year-old boy from near a school. Thankfully, police have solved all 4 kidnapping cases. In all the cases, the boys belong to migrant families. Mainakurturi police traced the missing boy to his native place in Orissa. The 2 boys from Naveli were also located in their native village in Uttar Pradesh. The boy reported missing from Vasco was traced to Ratnagiri, Maharashtra, while another boy was traced by Margaon police to a city in North India. South Goa police told Prudent that as soon as they received complaints of minors going missing, they promptly registered FIRs for kidnapping as required by law and subsequently traced those boys and reunited the minors with their families. Mukesh Kumar for Prudent. A new turn has come up in the Rama Kankunkar attempt to murder case as Panjim police on Friday moved an application before the court pleading to adjourn the hearing on Genito Cardozo bail application, saying that they require to verify the caste certificate of the victim Rama Kankunkar because certain section of ST-SC Act has been applied in this case. For that, they require to verify the caste certificate of Rama Kankunkar. Panjim police has further stated that they are still awaiting the forensic report of the cow dung used in the crime, and also phone data of Genito Cardozo is yet to be retrieved. Accepting the contention of Panjim police, the court has adjourned the hearing for 26th November on the bail plea of Genito Cardozo. Mukesh Kumar for Prudent. साकवाळे सर्वे नंबर 257/1 येवपी भूतानीच्या मल्टीफॅमिली ड्विलिंग विलास आणि स्विमिंग पूल प्रकल्पा आड हायकोर्टात दुसरी जनहित याचिका घातिल्ली. याचिकादारान प्रकल्पाक दिल्ल्या कन्स्ट्रक्शन लायसनाक आव्हान दिला. TCP आणि MPDA कडच्यान घेतिल्ले टेक्निकल क्लिअरन्स आणि मान्य केल्लो प्लॅन बेकायदेशीर म्हणून याचिकात म्हटला. मजगती पंचायतीन कलम 17(1) खाला दिल्ल्या परवानगेत कसलेच त्रुटी ना म्हूण हायकोर्टान याचिका न्हयकारली. MPAचो मेंबर सेक्रेटरी आणि चीफ टाउन प्लॅनराच्या शिफारशीच्या आदाराचेर चीफ टाउन प्लॅनर आणि मेंबर सेक्रेटरी तशेंच आर्किटेक्चरान एकठांय पळोवणी करून काउंटर प्लॅन क्रॉस चेक केलो. काउंटर प्लॅनाचें व्हेरिफिकेशन करून ज्या जमनीचो स्लोप 25% उणो आसा थंय कलम 17(1) खाला दोंगर कापूंक वा लँड फिलिंग करूंक परवानगी दिल्या. सगळी पळोवणी करून आणि योग्य पडताळणी करूनच कलम 17(1) खाला परवानगी दिल्ल्या परवानगेत कसलेच त्रुटी ना म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. पंचायतीन योग्य विचार करून मुरगांव प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन दिल्ल्या परवान्याच्या आदाराचेर खंय परवानगी दिल्या अशें कोर्टान नमूद केला. मजगती फकत कांय अंतराचेर रस्त्याची रुंदाय 7 मीटर आशिल्ल्यान प्रकल्प बांदपाची परवानगी न्हयकारूंक मेळना अशें कोर्टाचें निरीक्षण. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. विरोधी पक्ष जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आपापले उमेदवार वळेरी जाहीर करीत आसा. सत्ताधारी भाजपान अजून उमेदवार दिवंक ना. भारतीय जनता पार्टी संघटनात्मक पार्टी संघटनेच्या दृश्टींतल्यान सगळी तयारी पूर्ण जाल्ली आसा आणि कॅन्डिडेट फायनलायझेशन जे आसा ते लास्ट टप्प्यार पाविल्लें आसा. सो येणाऱ्या 4-5 दिवसां भितर ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातली आणि कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन जातलें. आणि जेदोर जो तुमचा काणकोणा बिजनेसीन आसला फाटल्या आता गोवा फॉरवर्डान गेला कशें कितें पळयता कितें तुमकां इफेक्ट बीन कितें जातलो? अजिबात ना. ह्या टायमाचेर भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी 80% नवे चेहरे दितात. एक नवो आयामूय लोकां कडेन दवरतना फ्रेश चेहरे दवरतना भितर पार्टीची तांच्या बद्दलची निश्ठा, पार्टीक तांच्यांनी केल्लें काम
ताजो फाटलो अनुभव आणि त्याच बरोबर लोकसंपर्क कितें आसा तो आनी जिखपाची क्षमता ह्या सगळ्यो गोष्टी विचारान घेवनच करतले. म्हणटकीर लोकांक जाय खुबशे लोकांक पार्टीचे कॅडरांतले आनी वेवस्थीत काम केल्ले आनी फुडें हांगा ते उडी मारप ना असले वृत्तीचे आनी असल्या विचारांचे कार्यकर्ते जाय जे पार्टीक गरज आसा आनी त्या खातीर हे सगळे विचार करूनच आमी कॅन्डिडेटाचे हें केल्लें आसा. एक नवे पर्व अशें म्हटल्यार सुद्दां जाता आनी ते वेवस्थीतपणे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकाराचे नियोजन सांख्यिक आणि मूल्यमापन खातें सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर टप्प्याटप्प्यान रिपोर्ट तयार करतात. 2019च्या रिपोर्टा उपरांत आता 2024 मेरेनचो डाटा घेवन ताणें रिपोर्ट तयार केला. 2019 वट्ट 63,162 सरकारी कर्मचारी आशिल्ले. 2024 वट्ट 63,970 सरकारी कर्मचारी आसात. 1.27% वाढ. हिंदू कर्मचारी 2019 50,431 वेल्यान 2024 52,449 जाले, 2% वाढलो. कॅथलिक कर्मचारी 2019 11,337 वेल्यान 2024 9,997 जालो, 2% वाढलो. मुस्लिम कर्मचारी 2019 1,377 वेल्यान 2024 1,434 जालो. कॅथलिक कर्मचाऱ्यांचोच आंकडो घेतल्यार 5 वर्सांत तो 12% पडला. हिंदू आणि मुस्लिम दरेकी 4%नी वाढला. आता पळोवया 12 तालुक्यांतल्या खंयच्या तालुक्यांत चड आणि खंयच्या तालुक्यांत सरकारी कर्मचारी उणे आसात. सगळ्यात चड 15% सरकारी कर्मचारी फोंडें तालुक्यांतल्यान येतात. बार्देस 13.11%, तिसवाडी 12.66% जाल्यार साश्टी 11.24%, सत्तरी 10.64%, दिवचले 9.46%, पेडणे 8.30%, केपें 6.2%, मुरगांव 5.44%, काणकोणा 3.98%, सांग्या 2.85% जाल्यार धारबांदोडा 1.66% सरकारी नोकर. असपाची गजाल म्हळ्यार 2019 ते 2024 ह्या 5 वर्सांत कांय निवृत्त जाल्ले आनी कांय नवीन घेतिल्ले. मात सरकारी कर्मचाऱ्यांचो वट्ट आंकडो फकत 808 वाडला, 1.27% वाड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. झेडपी वेंचणूक जाहीर जावपाची आसा, मात राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या. गोवा फॉरवर्डाचे प्रचाराक नेट. प्रचारा वेळार गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर टिका केल्या. बीजेपीच्या बायलांक विचारलें जाल्यार तांकां उत्तर ना. आमी सांगलां आमचे पक्ष प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. कसले उलयतलो? तुमचे कडेन डबल इंजीन आहा म्हणटात तुमी, वयर तुमचे सकयल तुमचे, सगळें तुमचेच. जायना कित्याक लोकांचें काम? म्हारगाय वाडटा कित्याक? हे गॅस म्हण ते फुकट दितले म्हण सांगिल्ले ते गेले खंय? उदकाची बिलां वाडटा कित्याक? इलेक्ट्रिसिटी बिलां कित्याक वाडटात? खंय आहा गोंयकाराक? गोंयकार आतां गोंयान जगपाक ताका त्रास जावपाचो आहा. गोंयान जगप म्हणजे म्हारग जाल्लें आहा आनी आमी आवय बापूय सगळे त्रास घेवन भुरग्याक शिकयतात. बरे करून बरे हुद्द्यार पावचो म्हणून ते भुरग्याक नोकऱ्यो मेळना. बीजेपीचे लोक नोकऱ्यो विकतात. नोकऱ्यो विकिल्ल्या लोकांक धरिल्ले आहा, भितर आहात. भितरल्यान भायरून मंत्र्यांची नांवां सांगतात. नोकऱ्यो विकता हे तरी सिद्ध जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 56th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत चालू आसा तेन्ना आमी पळयता की एसडीचो व्हडलो हात ह्या फिल्म फेस्टिवला फाटल्यान आसता. आमच्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता, तुमी अजुनूय येवंक ना जाल्यार आमच्या इफी वेबसायट ifi.goa.org चेर रेजिस्टर करचे. द बेस्ट मुवीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग स्क्रीन्ड हियर. वी हॅव गिवन अ प्लॅटफॉर्म फॉर 50 women directors to showcase their movies. This year we got more than 280 Akash Kandils from all over Goa. दिवाळीच्या दिसांनी कॉम्पिटिशन जातालें दुसऱ्या गांवांनी, तेन्ना पावस पडटालो आनी तेंचें कॉम्पिटिशनूय सारकें जावंक ना. आय मीन एवरीबडी हॅड टू डू इट इनडोर्स. अँड दीस इयर आतां म्हणल्यार पावस सोंपला अँड वी कूड display the Akash Kandils over when the parade was going on.